पुराय उत्तर गोंयची तान भागोवपी आनी मेणकुरे पंचायत वाठारांत येवपी आमठाणे डॅमात सध्या समाधानकारक उदकाचो सांठो आसा. सध्या म्हळ्यार सोमारा दनपारा मेरेन ह्या डॅमात 46.20 मिटर इतको उदकाचो सांठो आशिल्लो. दर वर्सा साधारण एप्रील म्हयन्यात जेन्ना ह्या डॅमाचें पात्र सुकें पडटा तेन्ना कुशीकूच आशिल्ल्या साळ वाठारांतले शापोरा न्हंयेतलें उदक ह्या आमठाणे डॅमात सोडून डॅमांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरतात. अंदू फाटल्या एप्रील म्हयन्यात साळांतल्यान आमठाणे डॅमात उदक सोडपाचें काम सुरू आशिल्लें. आतां ह्या डॅमात समाधानकारक उदकाचो सांठो आशिल्ल्यान आनी दुसरे वटेन पावस लागीं पाविल्ल्यान साळांतले शापोरा न्हंयेतले जे उदक आमठाणे डॅमात सोडटाले ते उदक सोडपाचें काम सद्या बंद केल्लें आसा. फाटल्या म्हयन्या पयलीं ह्या डॅमात 44.8 मिटर इतको उदकाचो सांठो आशिल्लो. आतां तातूंत सुमार 1.5 मिटर उदकाच्या सांठ्यात वाड जाल्ली आसा. आमठाणे डॅमात समाधानकारक उदकाचो सांठो आशिल्ल्यान आनी दुसरे वटेन पावस लागीं पाविल्ल्यान लोकांनी काळजी करपाची गरज ना अशें WRDन स्पश्ट केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.